वंदन वंदन सर्गीच्या देवा बापा, वंदन वंदन ताच्या एकल्यास पुता, वंदन वंदन जाऊन पवित्रात्म्याक, वंदन वंदन ससनाच्या ससना. देवाक आमच्या आज भजन आमी करया, सगळ्या काळजान ताची स्तुती करया. ताळे आजुबारया, गीतां आमी गावया, देवाक आमच्या वंदिया. ताळे आजुबारया, गीतां आमी गावया, देवाक आमच्या वंदिया. क्रिस्ती म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणीनो भुरग्यांनो, देव बरो दीस तुमकां मागता. आज आयतारचो दीस आमकां सर्वांक हो पवित्र साबतचो दीस. आयच्या दिसा आमी हो पवित्र त्रित्वेची वा त्रिंदादीची परब आचरण करता. ह्या त्रिंदादीच्या परबेच्या संभ्रमे मिसाक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. कोरोना पिडे निमती आमच्या भारतांत लॉकडावन आसा, देखून मिसाक वचोंक जायना. इगर्ज्यो सगळ्यो बंद आसात. इगर्जेक वचोंक मिसाचें बलिदान भेटोवंक जायना. ह्या संदर्भार तुमचे खातीर विशेश करून हे मिसाचें बलिदान भेटोवचें जावन आसा. आमच्या फिरगज कुटुंबा खातीर, फिरगजेच्या परगांवांत आसलेल्या भाव भयणी खातीर, सर्वां खातीर, तुमच्या सर्वां खातीर हे मिसाचें बलिदान भेटयता. सर्व भक्तीकां खातीर आमी विशेष करून ह्या संदर्भार मागता. परगांवांत आसात आमची भाव भयणी, तशेंच विविध गांवांनी आसात, पिडेस्त आसात, उतरप्रायेची आसात, तशेंच अस्वस्थ आसात, आस्पत्रेंत आसात. ह्या सर्व भाव भयणी खातीर विशेष करून ह्या संदर्भार आमी मागता. भक्तीनी ह्या मिसाच्या बलिदानान क्रियात्मक रितीन मांडली जावंक तुमकां आपण दिता. हे संदर्भार 20वो जल्म दिवस आचरण करच्या संदर्भार आमी अर्गांजर भेटयता. एराल्डो डिसोजा मुदारंगाडी, देवादिन कॅलिस रोड्रिगसाच्या जत्म्यापासून मिस दिता. एफ्रोज लोबो नलासोपरा मुंबई, देवादिन सल्वादोर डिसोजा जत्म्यापासून मिस भेटयता. एफ्रोज लोबो नलासोपरा मुंबई, देवादिन झेवियर रोड्रिगसाच्या जत्म्यापासून मिस भेटयता. तिमोथी रोड्रिगस दुबई नरंपाडी, देवादिन अगस्टीन आनी जेन रेबेरो गंगोळी जत्म्याक मिस दिता. तिमोथी रोड्रिगस दुबई नरंपाडी, अर्गासन भेटयता. पास्कल कुटिनो आनी गुटाम बेंगलुरू, कुटुंबांत देवादिन जाल्ल्या सन्याच्या आत्म्या मिस दिता. प्रिन्स्टन आनी ग्लेंडा क्रास्टा दुबई, देवादिन जॉस्पिन डिसोच्या आत्म्यापासून मिस दिता. पौलिन डिसोसा कलिना मुंबई, देवादिन मार्गरेट डिसोच्या आत्म्यापासून म्हयन्याचे मीस दितात. डोरीन, देवादिन मार्गरेट डिसोजाच्या आत्म्याक म्हयन्याचे मीस दितात. डोरीन फर्नांडीस आनी सगळें कुटाम सोजा कुटाम कुद्रीपदाओ निड्डोडी, देवादिन आसेसान गोन्सालिसाच्या आत्म्या मीस दिता. सलिना गोन्सालिस, देवादिन ग्रेगरी डिसोच्या आत्म्या मीस दिता. इरीन डिसोसा आनी कुटाम उडपी, भगिन कुटुंबाच्या मनाक अर्गासन भेटयतात. आपल्या 15 वर्सांच्या लग्ना जिविताचो उडास कडून विन्संट आनी मर्लिन मतायस आनी कुटाम नेरुल नवी मुंबई, देवादिन जिसिंता डिसोच्या मिस दिता. कोरेया नोरोना आनी डिसोजा कुटाम मुंबई कांजूर मार्ग, देवादिन नॅन्सी डॉयलिन लोबोच्या आत्म्या मिस दिता. सिसिलिया सुक्वेर आनी कुटाम मदर तेरेसा वडो, देवादिन आयरीर फेर्नांडीसाच्या पहिल्या वर्साचो मरणाचो उडास कडून वर्साचे मिस दितात. ट्रिजा सिंथिया आनी विन्संट फेर्नांडीस आनी कुटाम तोट्टाम, देवादिन लॅन्सी डिसोजा आत्म्याक वर्साचे मीस दितात. रॉबर्ट डिसोजा आनी कुटाम नित्यादर वडो, 30व्या वर्साचो लग्नाचो जिवीत संभ्रमोन 30 वर्सांचो लग्नाचो जुबल्यो आचरण करच्या वक्ता देवार्गासन भेटयतात. मायकल आनी सेलीन डिसोजा हांच्या लग्ना जुबल्यो असो उडास कडून अर्गां मीस दितात. सेलीन डिसोजा ऐसी कॉलोनी बरोवेली. हे सर्विरे बसोत मागया मासो बेस्तां बसोत मागया. जे कोणा मागतान बसयला सुडास कडून तांच्या बसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी
आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणीनो भुरग्यांनो, आज त्रिंदादीची परब आमी आचरण करतना आमच्या क्रिस्ती भवताचो शेवट जावन आसा त्रिंदाद. तो जावन आसा आरंभ, तो जावन आसा अंत, तो जावन आसा सुरवात, तो जावन आसा अखेर, आनी हे सगळें ताचे जावन आसा. देखून आमी आमचे मागणे सुरू करता त्रिंदादीच्या नांवान, आमची मागणी अखेर करता त्रिंदादीच्या नांवान. त्रिएक देव म्हणलें सत आमी मानून घेता. तो बाप आनी तो पूत आनी तो पवित्र आत्मा म्हणलें सत आमी मानून घेता आनी सतकाल जियेता. त्रिएक देवाची आमी आराधना करता, त्रिएक देवाची स्तुती करता, त्रिएक देवाक आमी वाखणटा आनी त्रिएक देवाची आमी ससाई मागता, मजत मागता आनी आशिर्वादान जोडून घेता. ह्या त्रिएक देवाक खळसांतान आराधना करूंक, ह्या त्रिएक देवाची अखंड पात्यानी विस्वास दवरून जिवूंक आनी ह्या त्रिएक देवाची खरी भुरगीं जावन वाडोवंक सुमी आमकां आदार कृपा दिवं दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. इगडी बोरदोळे दांपी आमी गेल्ल्या पातकाची दूख धरया. नितळ काळ समानाने पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां सामी तयार करया. मुगळा जेजू दैती बोटी ह्या त्रिएक देवाती आमी दुबाव उसारलेलो आसा, पातयेनी खणलेली आसा. ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिल्लें आसा. बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या बक्षी म्हूण मागता हांव. दया दाखय सर्वेस्परा, आमचे तुजी काकूत दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा, आमचे तुजी काकूत दाखय. मोगळ समया दिसपट्टे आमच्या जिवितांत थोडे पटी तूं बाप जावन, थोडे पटी तूं पूत जावन, थोडे पटी तूं पवित्र आत्मा जावन आमकां आदार दिताय, संगात दिताय. पूण संगात वळखूंक सुकून पडलें हांव, तुजेर दुबावलें हांव. ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिल्लें आसा. पश्चातापूण बक्षान मागून म्हणटा हांव सोमया. दया दाखय सोमया जेजू, आमचे तुजी काकूत दाखय. दया दाखय सोम्या जेजू, आमचे तुजी काकूत दाखय. मुखाला सोमया पवित्र आत्म्या तूं बवरतो, तूं पवित्र, पूण तुजें हजरपण थोडे पोटी आमी विसरल्या. तुज्या हजरपणाक आमी नेगार केल्लें आसा, तुज्या हजरपणाचेर आमी दुबावलेले आसा. ह्या मुखांतर पवित्र आत्म्या तुका दूख दिल्लें आसा. पश्चातापूण बक्षाने मागून म्हणटा हांव. दया दाखय पवित्र आत्म्या, आमचे तुजी काकूत दाखय. दया दाखय पवित्र आत्म्या, आमचे तुजी काकूत दाखय. सर्व पदवेदार देव आमचे काकूळट करूं आनी आमची पातकां बुगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. महिमा 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 देवा, उसळी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी. सर्वेस्परा देवा, सर्गीच्या राया, सर्पद्वेदार देवा बापा, आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका दिन वाजता. तुझ्या तर वैभवापासो आम्ही तुका वाकणता. सुम्या येजू ख्रिस्ता, बापाच्या एकल्या पुता. सोमिया देवा, देवाचे शेळये, तू संसाराचे पाप करता. आमची काकूत कर, तू बापाच्या उजव्या
आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थूया इकडे बरे डोळे दामप्या आमच्या घर संगती ते संगती विशेष करून आम्ही मागे देवा आमच्या भौमगाळ बापा तुझ्या अखंडित जिवितांत आम्ही भाग्यवंचाक तुवें तुझ्या सासनीक शब्दाक आणि पवित्र करणाऱ्या आत्म्याक संवसारान धाडून तुजो विचित्र गोठो मनशांक उगडापो केलोय करो बाबा तर तुवें आमकां उसारून दिलाय देखून सासनीगत रितुवेचो प्रताप आमी गायता आनी ताचे सक्तेच्या परसडीत करण्यांनी तिचे एकपण वळखून तुमकां ते गाय जाणांक त्रिएका देवाक कलतेपणांनी आमी प्रणिपात करता सगळ्या काळजान तुमची महिमा वाखणता आनी आमची भजन तुमकां मानवो म्हूण आमी मागता आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवड चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. द्वितीनियम पुस्तकांतले वाचप मोइसेन लोकां लागीं उलोवन म्हळें देवान पृथ्वीचेर मनशाक रचल्ल्या दिसांतावन सुरू करून तुझ्या जल्मा आदी संपलेल्या पुर्विल्ल्या काळाची स्वप्नां कर आकाशाची शेकांशेक स्वप्नां कर आनी विसार इतलें व्हडलें घडीत हाच्या आदी केन्नापणी घडिल्लें आसा खंयच्याय काळार असलीं उतरां कोणेय आयकल्लीं आसात खंयच्या लोकान देवान उज्या मदें तावन उलयल्लो तो ताळो तुमी आयकलो तसो आयकला आनी तो वाचून उरला खंयच्या देवान परिक्षा गुणां अद्भुतां झुजां करून आपल्या बलिश्ट हातान आनी उबारिल्ल्या बावड्यान आनी भयंकर कृत्यांनी एक राष्ट्र आनी एका राष्ट्रा मदें काडून आपणाचें करून घेवंक धैर्य घेतला पूण हें सगळें सरेस्परा तुमच्या देवान तुमचे पासत इजिप्तांत केल्लें तें तुमी तुमच्याच दोळ्यांनी पळयलां देखून तुमी उगडास दवरा आनी तुमच्या काळजांत खंचया सरेस्पर जावन आसा देव जसो वयर सर्गार तसो सकला पृथ्वीर आनी ताचे भायर हेर कोणूच देव ना आज हांव तुमकां दिता ते कायदे आनी उपादेश पाळा आनी तुमच्या संततीक बरेंपण लाभतलें आनी सरेस्पर तुमचो देव तुमकां शाश्वत दिता त्या देशांत तुमी लांब काळ जियेतल्यात देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. जे पजे देवान आपलें दायज करविसला ती करीस बागी जे पजे देवान आपलें दायज करविसला ती करीस बागी सरेस्पराचें उतर खरेंच खरें सगळीं ताची कर्तुवां विश्वासी पोवनाची न्याय नितीचो सर्वेस्पर मोग करता ताच्या विश्वासी मोगान संवसार सगळो भरला जे
project देवान आपले दायज करविसल्या ती खरीच बागी सर्वेस्पण आपल्या उतरान मोळ ब्रसला आपल्या तोंडाच्या श्वासान अंतराळाची रचना ताणे केल्या आपल्या एका सुपुत्रान ताणे सगळे रचला आणि आपल्या परमाना सगळे उभे केला जे पजे देवान आपले दायज करविसल्या ती खरीच बागी जे पजे देवान आपले दायज करविसल्या ती खरीच बागी सांब पावलून रोमाघरांक बरयल्या पत्रांतले वसाप भाव भयणीनो जांकां देवाचो आत्मो सोलून व्हरता ती देवाची भुरगीं कित्याक तुमकां मेळिल्लो आत्मो तुमच्या आदल्या गुलामपणाच्या बियांबरीत जिवनाक तुमकां व्हरून पावयना बगार तो तुमकां देवाची भुरगीं करता आनी आपल्या बलान देवाक आबा म्हणजे बापा म्हणून आमी उलो मारिशे करता देवाचो वो आत्मो आमी देवाची भुरगीं म्हूण आमच्या आत्म्याक रुजवात दिता आमी देवाची भुरगीं जाल्यार ताच्या दैजाची वारिसदारी वय तितलेंच न्हय क्रिस्ता सोवे देवाच्या दैजाची सहा वारिसदारी आमी कित्याक जर क्रिस्ताच्या कश्टांत आमी वांटेली जाता तर ताचे महिमेची आमी वांटेली जावं पावतेल्या देवाचे उतार हे देवाचे व्हड उपकार Alleluia, 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 alleluia. आनंद बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जो आसा जो आसतलो आणि जो आसतलो त्या देवा Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं भगवंत मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका येसुम्या इकरासीस गलिलियाक गेले आणि जेजून तांकां मेळोवंक सांगल्ल्या दोंगरार येवन पावले जेजूक पळयतच सिसांनी ताका नमस्कार केलो तांचे भितरल्या थोड्यांचो दुबाव तवळ पर्यंत वचूंक नातलो जेजू लागीं येवन तांचे लागीं उलोवन म्हणालो सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर्व पदवी दिल्या देखून वचा आनी समेस्त परजांचे सीस करा बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां पवित्र स्नान दिया आनी हांवें तुमकां दिल्ल्यो सर्व आज्ञा पाळूंक तांकां शिकया आनी हांव सदांकाल संवसाराचे अखेर पर्यंत तुमच्या संगत आसतलो म्हण उगडास दवरा देवाचे उतर हे वाकणे तुका क्रिस्ता क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो आनी भुरग्यानो त्रिंदाद ट्रिनिटी म्हणटा हांव इंग्लिशांत त्रिएक देव आमच्या क्रिस्ती कातोलीक भावार्थाची मुळावी शिकोवण त्रिएक देव एक देव आनी एका देवातय ते एक जण हर एका दोतोरनेच्या वेळार आमी शिकचो एक प्रमुख एक वांटो त्रि एक देव
एक देव एका देवातय ते एक सण तो बाप आनी तो पूत आनी तो पवित्र आत्मा ह्या त्रिएक देवाची भुरगीं आमी हो आमचो भावार्थ वाक्य पवित्र सभेचो भावार्थ हो सर्व आमकां वडवीक आनी अभिमान भोगता त्या भावार्थांत आमी येता पूण हो भावार्थ आमचे ते आसा तो आमी उसारता सतमंतांत आनी त्रिएक देवाक आमी पातयेवची भुरगीं म्हण पासारता देखून आमची मागणी जावं पुरो हर एक मागणें आमी सुरू करता त्रिंदा दिता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमची मागण्याची सुरवात आनी आमच्या मागण्याची संपणी आमच्या जिविताची सुरवात आनी आमच्या जिविताची संपणी त्रिएक देवांत सुरू जाता आनी ती एका देवात थंय आखेर जाता पळया देखून हो त्रिंदा दिसो मिस्तेर आमी जाणा जावंक जाय एक देव ते एक जण कशें जावचें एक देव ते एक जण कशें जावचें ह्या आमच्या चलत्या जिविताच्या ह्या आमच्या तकलेंत चलत्या दिसपट्ट्या जिविताच्या ह्या आमच्या बुदवंतकायेंत हो मिस्तेर गुंडायन अर्थ करूंक आमकां भोव कश्ट आमी जर तर संवसारी चिंतनाच्या दोळ्यांनी हो मिस्तेर आमी सोडयलो जाल्यार आमकां समजूंक कश्ट जाता पूण जर तर आमच्या भावार्थाच्या दोळ्यांनी हो मिस्तेर आमी सोडयलो जाल्यार हो समजूंक आमकां सुलाभ जाता संवसारी चिंतपाच्या दोळ्यांनी जर तर हो मिस्तेर आमी सोडयलो जाल्यार आमकां हो इल्लो अर्थ करूंक कश्टांचो जाता पूण जर तर सर्गींच्या भावार्थाच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन आमी हो मिस्तेर सोडयलो जाल्यार आमकां समजूंक सुलाभ जाता हांवें एक पटी सांगिल्ली काणी आसा तुमकां पयली कित्याक म्हळ्यार एक शेतकरी आसलो सागोळेकार तो आपले कोसाप जावन जू आनी नांगोर खांद्यार घेवन आपल्या घरा कुशीन चमकतालो आनी तो वळू एका तोडांत म्हणजे खणी म्हणटा आमी वोण म्हणटा ह्या वोणींत वा खणयेंत वा एका तोडांत थोडी कोंबयेची पिलां थंयसर आसलीं आनी थोडी पिलां कोंबयेची त्या तोडाच्या कणयेच्या वयर आसलीं कोंबी कितें करता कोंबी वयर आसलेल्या पिलांक बुजयता आनी सकयल आसलेल्या पिलांचे रडणे आयकून वयल्या पिलांक वयर सोडून सकयल देंवता आनी सकयल्या पिलांक बुजयता आनी वयल्या पिलांचे रडणे आयकून परत वयर उपता आनी वयल्या पिलांक बुजयता तवळ सकयल्या भुरग्यांचे रुदान आयकून परत सकयल देंवता आनी सकयल्या भुरग्यांक पिलांक बुजयता आनी हें पळयल्लो सागोळेकार ह्या पिलांची बिरमोत पावता कोंबयेची बिरमोत पावता तो कणयेक देंवता आनी त्या पिलांक तो आरायता आनी एक एकच तो कणयेच्या वयर दवरता आनी ती भुरगीं ती पिलां आवय संगी मेळटात आनी तो व्हडलो उपरांत सगळ्या पिलांक वयर दवर जाल्या उपरांत एक पाळ धरून तो कणयेंतलो वयर येताना ती कोंबी धांवून येता आनी ह्या मनशाक चाबता ताका भोव बेजार जाता हांवें कश्टांनी त्या कणयेन देंवन ह्या पिलांचो जीव वाचयलो कोंबयेक कुमोक केली कोंबयेक आदार दिलो पूण ही कोंबी म्हाका कित्याक साबली ताका न्हीद पडना तो न्हिदूंक वता ताच्या रातीच्या त्या न्हिदेच्या वेळारय ताका हिंस एक सवाल तवळ दसता ताका न्हीद पडना तो कंतिश्ट जाता आनी संदर्भार देवदूत ताका दिश्टी पडटा राती स्वप्नांत ह्या संदर्भार देवदूत ताका दिश्टी पडटा आनी म्हणटा आळे बाबा तूं कोंबयेच्या मुखार कितल्याकी वर्तो तूं कोंबयेच्या मुखार कितल्याकी बुदवंत तुजे मुखार ती कोंबी धुळीक सामा तुजे मुखार ती कोंबी कांयच न्ही तुज्या जाणवाया मुखार कोंबयेची जाणवाई वरडूंक जायना ती कांयच न्ही ती कीळ माट्टाची जाणवाय ती तुजी जाणवाई बवरती तूं जायते चिंताय तुजी मनशाची जाणवाय तूं उबोंक शकताय तूं उदकान चलोवंक शकताय तूं कितें करूंक शकताय तुजी ती जाणवाय अपरिमीत त्या जाणवायक संवसारांतल्या खंयच्या मनजातीक खंयच्या प्राणयांक खंयच्या पक्ष्यांक
तुलन करूंक जायना तसली जाणवाय तुजी त्या कुंभयेचो जीव तुज्या हातांत आसा तुका केदाळ मारूंक जाय त्या कुंभयेक तूं मारताय कुंभी तुज्या की भोव ल्हान तुज्या की भोव कनिश्ट धुळीक सामा म्हणालो वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो कुंभये मुखार मनीस भोव व्हरतो सर्व प्राणियां पक्षियां मुखार मनीस श्रेष्ठ पण देवा मुखार न्ही देवा मुखार न्ही देवा मुखार मनीस त्या कुंभयेक समा देवा मुखार मनीस धुळीच्या खणाक समा देवा मुखार मनीस कांयच न्ही देवाच्या जाणवाया मुखार मनशाची जाणवाई कांयच ना व्यर्थ व्यर्थ देखून देवाच्या जाणवाया मुखार मनशाचे पिशेपण म्हण येत वय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो देखून कोरोना पिडा येवन लगभग 2 वर्सां जातात पूण 2 वर्सांनी सुक्त वखत कोरोनाक सोडून काडूंक आजुनूय मनशाक जावंक ना मनीस कश्टून आसा हे कोरोना वायरसांतून जायतो लोक ह्या दिसांनी मरोन आसा अनाथ जावन आसा कुटुंबाची जायतीं जाणां आपलो जीव वगडायलेलीं आसात जायतीं जाणां वाटेर पडलेलीं आसात जायत्या जाणांनी गळपासकान गेलेलो आसा जायत्या जाणांनी देदस्पर जाल्लीं आसात जायते जण ह्या पिडे वरवीं कंगाल जाल्ले आसात आसात जायते जण मरण पावलेले आसात आनी मरण पावलेल्यांक थोडे पोटी अनाथ केल्ले आसा मेल्ल्यांच्यो कुडी थोडे पोटी कुटुंबाच्यांनी व्हरून आंत थोड्या मेल्ल्यांच्यो कुड्यो न्हंयत उडयल्यात थोड्यांक मरण पावल्यांक तांचें मरण ते मनशाच्या मरणा सारकें करूंक ना कांय जानवरां पुरलेले बरी पुरलेले आसा पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पळया असली मनशाची सकत असली मनशाची जाणवाय देवा मुखार देखून देव व्हरतो आनी देव व्हरतो आनी देवाचो मिस्तेर मनशाक जाणा जावंक भावार्थाचे दोळे मात्र सक्ती सोडल्यार संवसाराचे दोळे ते मिस्तेर सोडूंक शकनात देखून अगोस्तिनाची काणी आमी जाणाव सोडाव वतना अगोस्तीन येत्त तिंद्र्यादीच्या मिस्तेरा विशांत तो नियाळ नासुल्लो चिंतून नासुल्लो तो समजून नासुल्लो तो दजस्पर जाल्लो तो पिसांतूर जाल्लो तेग जण एक देव कशें जावचें एक देवातें तेग जण कशें आसचें ताका तें समजनातलो मिस्तेर तो नियाळ कंगल जावन एका दर्याच्या वेळेर तो संजेचो वेळ पाशार करतना येत्त विशांत तो चिंतून आसतना थंयसर एका दर्याच्या तडीर एकलो धाकटुलो भुरगो एक पणकुलो कोट्टालो पणकुलो काडून एका कुब्याच्या शिंपयेंत दर्याचें उदक आनी त्या पणकुल्यांत घालतालो आनी सुमार वेळ अगोस्तीन त्या भुरग्याक पळयता हो भुरगो धांवता दर्याच्या लारा मदें आयलेलें तें उदक त्या कुब्याच्या शिंपयेंत भरता आनी बांयन ताच्या ताणें कोंडलेल्या धाकटुल्या पणकुल्यांत वा धाकटुल्या बांयंत तो घालता जायतो वेळ पळयल्या उपरांत अगोस्तीन उठता त्या भुरग्या लागीं वता आनी म्हणटा आळे पुता तूं कितें करताय हांव उडलता पळयता तुवें कोंडलेल्या पणकुल्यांत दर्याचें उदक शिंपयेंत हाडून तूं घालताय कितें आनी तो म्हणटा आळे बाबा आळे मानेस्ता ह्या शिंपयेंत सगळें दर्याचें उदक ह्या शिंपयेंत काडून ह्या बांयंत घालून दर्याचें उदक खाली करता सगळें दर्याचें उदक ह्या शिंपयेंत काडून ह्या बांयंत घालून खाली करूंक जाय म्हाका म्हणून सांगतना अगोस्तीन ओडल्यान आसता आनी म्हणटा हें तुका साध्य गे हय व्हडल्या दर्याचें उदक हे देशा शिंपयेंत ह्या पणकुल्यांत हे देशा ल्हानशा पणकुल्यांत घाल खाली करूंक तुका साध्य गे आनी तो भुरगो म्हणटा हें म्हाका साध्य आसा पूण तूं पळय मोतीन चिंताय तो मिस्तेर तितले सुलाबान तुका सोडूंक साध्य ना हांव दर्याचें उदक ह्या शिंपयेंत काडून ह्या पणकुल्यांत घालून खाली करूंक म्हाका साध्य आसा पूण जें कितें तूं चिंताय तो त्रिंदादीचो मिस्तेर तितले सुलाबान सोडूंक तुका साध्य ना म्हणटना अगोस्तिनाचे दोळे उक्ते जातात तो पळयता भुरगो थंय ना आनी तो ताका कळटा देवदूत त्या भुरग्याच्या रूप येवन ताका हांव मिस्तेरा विशीं समजोवणी दिली आनी तो भावार्थाच्या दोळ्यांनी अगोस्तिनान हो मिस्तेर सोडोवचे प्रयत्न केले म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत त्रिंदाद कोण आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत त्रिंदाद जावन आसा हो पवित्र पुस्तक त्रिंदाद जावन आसा हो पवित्र पुस्तक
हो पवित्र पुस्तक जावन आसा त्रिंदाद ह्या पवित्र पुस्तकांत आमी पळयता जाल्यार पोरनो सल्लो आसा हांगासर पोरनो सल्लो जावन आसा देवान मनशा लागीं उलोवचो ह्या पोरण्या सल्ल्यांत आमी पळयता देव निरंतर मनशा लागीं उलयता देव अब्रामा लागीं उलयता देव थंयसर इजाका लागीं उलयता देव जाकोबा लागीं उलयता देव मोइशा लागीं उलयता देव प्रवाद्या लागीं उलयता देव डायरेक्ट थोड्या मनशा लागीं उलयता आनी ते मनीस लोकां लागीं उलयतात पळया देवाची कामां आमी पोरण्या सल्ल्यांत उत्पत्ती पुस्तकांत प्रवाद्याच्या पुस्तका पर्यंत आमी पळयता म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो देवाची कृत्यां ती आनी थंयसर आसा नव्या सल्ल्यांत 4 सुवार्ता आसात मातेवाची मार्काची लुकाची आनी जुवांवची सुवार्ता आनी ते सुवार्तेन पळयलें जाल्यार सोम्याची कामां आसात पुताची कामां अंकारमयाचे उदरी पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन जल्मल्लो देवाचो पूत जेजू मनीस जावन ह्या संवसारी आयलो ती पवित्र त्या पुताची कामां ती ताणें कुरड्यांक दिश्ट दिली कोडकारांक गूण केलें बुकेल्ल्यांक जेवण दिलें देदोस्पर जाल्ल्यांक ताणें बरो जिवीत दिलें पातक्यांक बोगशिलें मेल्ल्यांक जिवंत केलें आकुडलेल्या आतांच्या बरो केलो कुरड्यांक दिश्ट दिली आनी प्रतिनिधीन देदोस्पर जाल्ल्या समारितात आसलेल्या स्त्रियेक एक नवें जिवीत दिलें आनी खोडाच्या पिडेंक आरीच्या पिडेंक देवसाराच्या पासा वळख जाल्ल्यांक ताणें सुडवण दिली आनी पळया ही सगळीं कामां सोम्याची कामां पुताची कामां जेजूची कामां आनी थंयसर आसात धर्मदुतांची कृत्यां पुस्तक थंयसर आसात इतर पत्रां जावं पुरो पावलून बरयल्लीं जावं पुरो एब्रेवांचें पत्र जावं पुरो पेद्रोन बरयल्लें जुवान बरयल्लें जाकोबान बरयल्लें तशेंच सांजुता देवान बरयल्लें तें पत्रां आसात आनी जुवांक केल्लें उगडापण आसा हें सगळें पवित्र आत्म्याची कामां पवित्र आत्म्याची प्रतिदिन धर्मदुतांचें कृत्य पुस्तक वाचलें जाल्यार पेंतेकोस्ता दिसा पवित्र आत्मा देवान आयल्या उपरांत सिसांनी ती केल्लीं कामां सिसांनी केल्लीं ती वर्तीं गणितां आमी नियाळ्ळीं जाल्यार ही सगळीं पवित्र आत्म्यांत तावन देखून तो देव जो आदी आसुल्लो तो पूत जसो आदी आसुल्लो तो पवित्र आत्मा जसो आदी आसुल्लो तो आतां आसा आनी मुखार आसतलो म्हणलें सत हांगासर आमी पळयता ह्या पवित्र पुस्तकांत देखून उत्पत्ती ग्रंथांत आमी पळयता देव म्हणटा आमी संवसार वसोया आमी म्हळ्यार कोण तो देव आनी तो पूत आनी तो पवित्र आत्मा तो बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आमी देखून ह्या पवित्र पुस्तकांत त्रिंदादीची कामां आमी पळोवंक शकता वय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो देखून ह्या त्रिंदादीची भुरगीं जाल्लीं आमी ह्या त्रिंदादीक खरेपणी आमी मान करूंक जाय खरेपणी ह्या त्रिंदादीक आमी विस्वासान त्रिंदादीचेर पातयेनी दवरूंक जाय ह्या त्रिंदादीक आनी थोड्या सोंप्या उतरांनी आमी वर्णन केलें जाल्यार समजूंक प्रयत्न केलें जाल्यार त्रिंदादीक एका उदकाक सरी करियेत उदकाक दर्याच्या उदकाक पळया विशाल दर्यो आसा विशाल दर्यो त्या दर्याक तड ना त्या दर्याक गड ना त्या दर्याक मीत ना त्या दर्याक लेक ना भिरंकूळ व्हड दर्यो पळया दर्यो एका पंतान निपन दिसना तसलो दर्यो ताका आकार ना व्हडलो दर्यो आनी तो जावन आसा देव म्हण आमी मानून घेवीत देव पळया देव सर्वशक्तिवंत देव सर्पदवेदार देव सर्व जाणार ताका लेक आनी मीत ना तड आनी गुंड ना आनी तसलो महाबलिश्ट देव दर्याक आमी सरी करियेत दर्यान ताचा उदक आनी तें उदक जर तर एका आयदनांत एका मडकेंत आमी घेतलें जाल्यार पळया दर्याचें उदक एक मडकी आमी खाण गेलें आनी तें विंगड केलें जाल्यार पळया त्या मडक्यांत आशिल्लें उदक आनी त्या दर्यांत आशिल्लें उदक एकच दर्यांतलें उदक मिठाचें मडक्यांत आशिल्लें उदक मिठाचें तें एकच स्वरूप तसो एकच गुण तसो एकच कालेत ताची पूण हांगासर ह्या उदकाक मडकेंतल्या उदकाक एक आकार आसा एक बाउंड्री आसा एका बाउंड्रेक ती सीमित जाल्या एक आकाराक ती सीमित जाल्या आनी तो मडकेचो आकार आनी तो जावन आसा पूत जेजू पळया देवा ते आसुल्लो एक वांटो तो देव आसुल्लो एक वांटो तो हांगासर मनीस जालो आनी ताका मनशाच्या कुडीचो आकार आयलो मनशाच्या कुडीची बाउंड्री आयली पळय हांगासर
ते एक निर्दिष्ट रुपाक तो आयलो मनशाच्या रुपाक पळया हांगासर तें उदक मडकेच्या रुपाक आयलें आनी तें मडकेचें उदक आमी उजार दवरलें तापयलें 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 खतखतो येवन तें उदक सगळें आटोवन गेलें आतां मडकी खाली जाली उदक दिसना पूण तें उदक आसा की ना आसा खंय आसा वातावरणांत आसा तें मोडाच्या रुपार आसा मॉइश्चराच्या रुपार आसा तें उदक आमच्या भोंवारी आसा पूण आमकां दिसना जर तर आमी बंद कुडांत AC घाली जाल्यार पळया थंयसर त्या कुडांतलें उदक थंड जावन भायर पडचें ACंत आमी दिसून येता थंड उदक भायर पडचें कित्याक तें वातावरणांत आसलें उदक तें जर तर आमी कारा भितर AC घालून बसल्या जाल्यार भायर तें मॉइश्चर म्हणटा कित्याक भायर वातावरणांत तें उदक आसा आमच्या दोळ्यांक दिसना तें पूण थंयसर आसा मोडाचें रुपी तें उदक आसा आनी पळया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो दर्यांत आसलें उदक देवा बरी मडक्यांत आसलें उदक पुता बरी मडक्यांत आवी जाल्लें तें उदक थंयसर सगळें सुकल्लें उदक तें वातावरणांत आसा आनी तें अदृश्य दोळ्यांक दिसना पूण ताच्या सक्तेचो आमी अनुभव करता ताच्या आजारपणाचो आमी अनुभव करता आनी तो जावन आसा पवित्र आत्मा वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो सालत्या आमच्या संवसारी चिंतपान हे आमी जाणा जावंक खुशी वेली तर खंडीत त्रिंदाद कोण म्हणून आमी जाणा जातले एकच स्वरूप आनी एकच ताची कालेत एकच ताचे शेगोणो एकच ताची सकत एकच ताची जाणवाय एकच ताचें बळ आनी सगळी एकच ना देवाक अंत ना आरंभ सर्व सत्यवंतो सर्व पदवेदार तो सर्व जाणार तो सगळ्या सुवातेर आसो देव त्रिएक देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा ह्या त्रिएक देवाची भुरगीं आमी देखून ह्या त्रिएक देवात आमची पातयणी दवरूंक जाय त्रिएक देवात अखंड विश्वास दवरूंक जाय त्रिएक देवातय आमी जर तर पातयणी दवरून विश्वास दवरून ह्या त्रिएक देवाक मात्र आराधन केलें जाल्यार आमी 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 बाचाव जातले आमकां सुडका मेळटली आमकां सोडवण मेळटली देखून म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो आमी जायते फावटी ह्या त्रिएक देवातय आमी विश्वास खणटा विश्वास दवरिना आमी दुबावता आमकां ह्या दिसनातल्या त्रिएक देवाक वळखूंक नाका ह्या दिसनातल्या त्रिएक देवाक आराधन करूंक नाका ह्या दिसनातल्या त्रिएक देवाची स्तुती करूंक नाका ह्या दिसनातल्या त्रिएक देवाक आमकां मागणी उबारूंक नाका थोडे फावटी देखून आमी थोडे फावटी थोड्या मनशांनी रचल्ल्या देवांची स्तुती करता मनशांनी रचल्ल्या देवाक पुजा करता मनशांनी स्थापीत केल्ल्या थोड्या संगतीक आमी आराधन करता ह्या मुखांतर त्रिएक देवाक आमी अविश्वासी रावता म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो देखून हेच्या पयल्या वाचपांत बोवापूर बायन म्हणटा देवाचे उतर देखून तुमी आज उगडास दवरा तुमच्या काळजांत एक संगत तुमी एक संगत कणसया सर्वेस्पर जावन आसा देव जसो वयर सरकार तसो सगळा पृथ्वेर आनी ताचे भायर कोणूच देव ना ताच्या बगार एकच कोणूच देव ना तो मात्र देव आनी एका देवा त्रिएक देवाचें मात्र आमी आराधन करूंक जाय म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता देखून ह्या देवाची भुरगीं आमकां केल्यांत अब्बा बापा आमच्या बापा म्हज्या बाबा अब्बा म्हणून आपोवचें भाग आमकां फावो केला म्हणटा सान पावलो रोमाकारा बरोवन आयच्या दुसऱ्या वाचपांत देखून ह्या देवाची बरी खबर परगट करूंक जाय म्हणलें सत जेजू आज आमकां आयच्या सुवातेन दिता सगळ्या संवसाराक वसा तो देव आसलो पोरण्या सोल्ल्यांतलो देव तो आसा आतांय तोच देव मनीस पूत जावन आयिल्लो म्हजे रुपी म्हणटा सोमी ताच्या उपरांत तोच देव आत्म्याचे रुपी तुमचे मदें आसा देखून तुमी वसा बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां पवित्र स्नान दिया सगळ्या संवसाराक वसा ह्या त्रिएक देवाची बरी खबर परगट करा तुमी भियेनाकात हांव तुमच्या सांगात आसा वो त्रिंदाद तुमच्या सांगात आसा तुमच्या मुखल्यार रावन तुमकां वाट दाखयता तुमच्या फाटल्यार रावन तुमचें संरक्षण करता तुमच्या बोगल्यार रावन तुमकां सांगात दिता तुमचे वयर रावन तुमकां आशिर्वाद दिता ह्या देवाक तुमी ह्या देवाक तुमी सांडी नाकात देव तुमकां सांडून घालचो ना धैर्यादीक रावा तुमी भिवची गरज ना हांव तुमच्या सांगात आसा म्हणटा सोमी खंय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो असल्या पातयणेन असल्या विश्वासपणान त्रिएक देवाची स्तुती करूंक त्रिएक देवाक आराधन करूंक
ते देवाचेर पातयेनी दवरन आमचे जिवीत समर्पित करूंक सोमी आमकां आदार कृपा दिवं दी म्हण मागया आमेन. त्रेक देवते आसलो आमचो बाबार तुसार या सगळीं सांगाता म्हणया सतमंता देवाक सर्पद्वेदारा बापाक सर्गानी प्रितुमीच्या रचनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या जो पवित्र आत्म्यावरवीं गर्भेत संभोवलो ओंकार मुरयेतान जल्मलो पोंच बिलाक ताणें कसोसले ताका कुर्सास जोडलो तो मेलो आनी ताका निगेबिलो तो मेले मध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो परतून जिवन जालो सर्गार सोडलो सर्पद्वेदा देवापाच्या उजव्या बसला थंय तान जिवेनी मेल्ल्यान ती मरसुबे करूं येतलो सतमंता पवित्र आत्म्याक तुले पयस सभेक भक्तांचो एकतार पदकाचे बक्षणे कुडीचें जिवन पोंच आसनाचें जिवीत आमेन. मोगळ भाव भयणीनो ह्या त्रिंदादीचेर दवरलेल्या पातयेन विस्वासान आमची मागणी आमची गरजो आमची आशा आमची तेसावां सर्गींच्या त्रिंदादीच्या पांयां तळा आमी समर्पिया. तुमचे जबाब बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे ऐक. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा अख्ख्या पवित्र सभेचेर पापसेबांचेर सर्व बिस्पांचेर सर्व यासकांचेर धर्म भाव भयणींचेर सर्व लायक वर्तनचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल. त्रिंदादीच्या सवळेंत ती जी येताना एकाच त्रिंदादीक आराधन करूंक एकाच देवाची स्तुती करूंक एकाच देवाच थंय वावर्त दवरून जिवंक जाय अशी सगळी कृपा देणी आम्हा हर एकल्या फावो कर म्हण आमी मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. अख्ख्या आमच्या संवसाराचेर राष्ट्रांचेर प्रतिनिधी आमच्या भारत राष्ट्राचेर भरपूर आशिर्वाद घाल. राष्ट्राच्या फुडाऱ्यांनी धार्मीक मुखेल्यांनी राजकीय अधिकाऱ्यांनी लोकांच्या उदरगते खातीर ह्या आकांताच्या काळार निस्वार्थीपणी वावरूंक जाय परती सगळी त्रिंदादीची देणी तांकां फावो करन तांकां बेसांवांनी बर म्हणून मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या सर्व भुरग्यांनी निवासांनी त्रिंदादीचेर अखंड पातयेनी वर्त दवरून निरंतर आराधन करून त्रिंदादीच्या शेगुणांनी वाडोवंक जिवीत नंदन करूंक जायची कृपे देणी फावो कर म्हण आमी मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. सर्व कश्ट दिल्या पिडेस्तांचेर कोरोना पिडे वरवीं कॅन्सराचे पिडे वरवीं किडनीचे पिडे वरवीं डायबिटीका वरवीं BP वरवीं तशेंच काळजाचे पिडे वरवीं आनी इतर नाना रितीच्या पिडे वरवीं कश्ट दिल्या सर्व भाव भयणीचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल. आस्पत्रेंत आसून वळवळ्यार आसात तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तुज्या काकूळ दिसो पावस तांचेर वतून बिरमोतेचे दीस तांचेर कोसोवन तांकां हर एकल्यांक आपण गूण कर म्हण आमी मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. ह्या माध्यमा मुखांतरी मिसाचें बलिदान भेटयता हर एकल्या भावात तांचेर भरपूर आशिर्वाद घाल. तुजी गूण करची सगत अनुभव करून तांकां फावो कर. ते एका देवाचेर निरंतर अखंड पातयेनी दवरन निरंतर आराधन करूंक स्तुती करूंक आनी ह्या मुखांतर दैवीक बेसांवां जोडून घेवंक आम्हा हर एकल्या फावो कर म्हण आमी मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. परगांवांत आसात आमची भाव भयणी तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तांच्या कामांत बदरती फावो कर. तांच्या वावटीचो फळ येतेच मोपान तांकां फावो कर आनी अशें तुजे उदंड दयेच्या आशिर्वादांनी बरोवन तांचें जिवीत नंदन कर म्हण आमी मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. ह्या माध्यम मुखांतर मिसाचें बलिदान भेटयतात आनी ह्या माध्यम मुखांत मिसाचें बलिदान भेटोवंक आदार दितात कुमक करतात. तांकां समेस्तांक तुजे कृपेच्या बेसांवांनी बर तांच्या वावटीचो मोगाचो आनी मागण्याचो फळ येतेच मोपान तांकां फावो कर आनी अशें तांणी जें कितें उदार मनान आमकां फावो केलां तें सगळें येतेच मोपान बरो नवतो बापान तांकां फाटीं फावो कर म्हण आमी मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. एक घडी भर दोळे धांपया. आमच्या खासगी गरजां खातीर विशेश करून मागया. जे कोणा मागतान बसयलां तांचे खातीर विशेष करून आमी मागया. ते रितीन आमी कोणाक बसवणी गेल्या मागता म्हूण तांचो उडास काडया तांचे खातीर मागया. सगळींच्या भोव मोगाळ बापा तुजे मुखार उसारिल्ली आमची मागणी देन समर्पण दिता. देन तूं स्विकार कर. संवसारी जिविताच्या पयणार आमी आसतना आमची जाणवाय तुज्या की भोव अस्कत भोव उणी तुज्या मुखार आमी कांयच न्ही पूण जाल्यार तरी एका देवाक समजून घेवचे प्रयत्न आमी करता. बाबा ताच्या दोळ्यांनी बाबा ताच्या दृश्टेन तो मिस्तेर सोडोवचे प्रयत्न करून तुजे विस्वास दवरूंक तुजेर पातयेनी दवरूंक तुका आराधन करूंक आमी आशेता. आमचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आमचें जिवीत तुज्या सवळे काल सोलूंक तुजी कृपा आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
उंडो गोवासो हानायल्या स्वीकार कर सर्वेस पर रस्ता में उसने उदार बना दिला तो उंडो आमेडी दामरी में देना तो बापासो हानायल्या स्वीकार कर बापा आमका सास उदार बना दिला तो का सुधा स्वीकार कर बापा जीवन है पावन कर दयाळ मोगाळ बापा मुझ्या भाव बहिणींनो मुझे तुमच्या तांतले पवित्र बलिदान सत्पदवे दादेवा पामानतात असले साव म्हण मागात ते बलिदान आपल्या मनाक आणि महिमेक आमच्या नक्की पैसे बजा आदभाव सर्वस्फोर म्हणून घे सर्वेस्पर आमच्या भूमगाळ बापा पवित्र तित्वेच्या माना फवत असली भेटवणी करूंक आमचेच म्हणलें कांयच ना पण तुवें आमच्या हातांनी दवरल्या तीन देणी हे विधीचेर आमी दवरता आनी तांचे बराबर आमकांच आमी तुका ओपून दिता पवित्र आत्म्या उदेशी ही सर्व देणी बदल आनी अशें जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बलिदानान पवित्र त्रित्वेचे महिमेक आमची संपूर्ण वाकणी तुजे मुखार सोडून दी या आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमेन सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काय दोनी तिसवांनी आमच्या फायद्याचो तुझ्या एकल्याच पुता आणि पवित्र आत्म्या बराबर तू एकच देव एकलोच सर्वेस्पर पण तुम्ही एकच देव आसता एकच जण नाही बगर एकच देव सैमाचे ते एक जण तुवें उगडाप करून दाखयलोलो हो तुझ्या महिमेचो गोठ आमी थीर बावार्थान सत मानता आणि तुझ्या पुताची तशीच पवित्र आत्म्याची ती संतर नासलेली महिमा कलतेपणी वळखता खऱ्या आणि सासनाच्या देवा एक एकल्या जणाचो विशेष गुण आणि ते गायचे एकच सैम आणि समासारखे महिमा वंदन तुका आमी प्रणिपात करता हे महिमा काणून देवदूतांनी सर्गींचे दळबार एकाच तळ्यान तुझे कीर्तन निरंतरी गायता पवित 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 दळबारांचो सर्वेस्पर सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवा सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय बगल भावानो भयणीनो भक्तिगानो भोव पवित्र घडी आतां आमी संभ्रमता जेजूचे मास आनी रगत बदलचे घडी ह्या संदर्भार कितेंय आमी मागता तें घेता तसल्या बाबर्थान पवित्रपणी ह्या रितीन तू वांटेली जावया बापा क्रोस्तू तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची सर
तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कस्टमरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी गायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पोवची तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणी कराराचें रगत पदकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासून आनी समेस्त मनशां पासून तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बवरतसो गुट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी व जिविताचो उंडो आनी सोडुणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा रगत सेवतले आमी समेजता पवित्र आत्म्या बरोबर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अख्ख्या संवसारार विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करी फ्रांसीस आमच्या बापा सेवा पिटर पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळी ह्या सखी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोवचो दुर्मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळत करी तांकां आनी तुजी इश्टगती दंतलेल्या समेस्तां तुज्या परसडीत मुखामळ पळोवंक फोव करी आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता अवंकार मर्या देवाच्या माया संगती तिचो पती भाग्यवंतूच भाग्यवंत धर्मदूता भाग्यवंत उरतात देव आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगात तुजे महिमा गावंक आमकां फोव करी जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना त्रिक देव आमच्या भवार्थाचे मूळ या त्रिएका देवातय अखंड पात्यनी भवार्थ दवरून या त्रिएका देवा आराधन करूंक देवाची कृपे दिनी मागून सुमेन शिकलेले मागणे सांगाता मागे आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज समकाय तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या आमचे तांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतले विघ्नांतले अनुवारांतले पिडेशिडेंतले आमकां निवार देयकृणे जिवितां समाधान संतोष आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमचे सुडोंदरा जेजू क्रिस्त जेणे बरोबर शानत रेखतेल्यांक आमकां तुजे उदारका कुळतेन सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व अकांतांतली वाठाय कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्नाच्या सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबर्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तूं जे आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससना सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो माया मोग सुगुर्तू जावन एकामेकाक आमी शांती दिवी देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी आमकां शांती
सगळे मिती बिगले हांगा पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शिडी आम समेस्तांच्या मोगान बरो मनीस ह्या संवसारी आयिल्ली तो बाप आनी तो पूत आनी तो पवित्रात्मा म्हणलें सत आज आमकां शिकयता ती हे शिडीचे जेवणाका पयलीं आमी सर्व सुभागी सुम्या सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचे भाग म्हाका पवना पूण तुजे कसंतरान म्हाका बरी भलायकी मेळटली मगळ भावान भयणीनो क्रिस्त प्रसाद असो वेळवो जेजूचे मास आनी रगत उंडे आनी वायनारो पार्सेवंक आमकां साथ दिना आत्मीक रुपान सुम्याक आमी सोकर घेवचे प्रयत्न करया अतरेक सुखूम घार आमी सेवया क्रिस्ताची कुडन रगत म्हाका सस्ताच्या जिविता सांबाळूं आमेन Somia tuka seunkat rekta Yenyak tuja haura kondauta Swagat tuka आवाज देता जीवित मुझे समर्पिता सोम्या सदा तू आमकां पोसता नितळ उदकां दादोस करता पांचव्या सरोवाक भरून पायता जिनी सुपोळ करता सोम्या तुका सेवकात रेखता येण्याक तुज्या हांव राखून रावता स्वागत तुका आवाज दिता जीवित मुझे समर्पिता प्रार्थुया सर्व पदवेदारा देवा आमच्या भोवमोगाळ बापा हे दबाजीक परबेच्या दिसा तुका तुझ्या पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आमच्या त्रिएका देवाक बबरतान प्रणिपात करून ह्या संस्कारांत आमी वांटो घेतला तुमच्या जिवान अदीक अदीक आमकां बर आनी तुमच्या मोगान आमा समेस्तान संपूर्ण एक कर हे परी ह्या संवसारांत बबरतान चलतना आनी शेकी सरकार तुमकां रूप रूप पळयतना सगळे आमचें जिवीत भोव पवित्र तृतीवेची निरंतर दिन वासनी वाकणी जावं म्हूण मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन मोगळ भावनो भयणीनो भक्तीपणान बवरतान आनी क्रियात्मक रितीन ह्या दिसाच्या बलिदाना वांटेली घेतिल्ल्या तुमकां समेस्तांक अभिनंदन पडयता देवाचे आशिर्वादा मागता देव बरें करूं म्हणटा भाव मॅक्सी भावा पुरब्याचें संगीत करून आमकां तुवें आदार दिलाय तशेंच देव बरें करूं बाब संतोशाक वासो वासूंक कुमो केल्या सगळे मिसाची मांडवळ केल्या भाव जॉयसन तुका देव बरें करूं तशेंच हेचे मिसाचें चित्रीकरण केलां भाऊ योगीश तशेंच आमकां आदार दिला कुनिक स्टुडिओ पक्षिकेरे भाऊ रंगनाथ भट तशेंच दीपक तांचो मनपूर्वक उपकार भोवडटा देवाची आशिर्वादा मागता तशेंच मिसाचें बलिदान तुमी माध्यमांनी पळयसे म्हणल्यार त्या उमेदीन हें वावर करून हे टेलिकास्ट करता दिव्यवाणी लाईव्ह यूट्यूब चॅनल तसो प्रबंधक मनीस विनोद गंगोळी अविनाश गंगोळी आनी सरकुट मातारांचो मनपूर्वक उपकार भोवडटा देवाची आशिर्वादा मागता मोगाच्या भाव भयणीनो आकांताच्या काळार आमी आसा हे संदर्भार आमी एकामेका खातीर मागया एकामेका खातीर बुजवण पटोवया तुमचो मनपूर्वक उपकार भोवडटा व्हडे संख्येन इमिसाचें बलिदान पळोवन तुमी एकामेका खातीर मागतात तुमकां अभिनंदन तुमी त्या रितीन आमचे खातीर मागतात आमकां सांगात दितात आमकां आदार दितात विविध रितींनी आमकां कुमो करतात तुमचो मनपूर्वक उपकार भोवडटा तसलीच कुमोक तसलोच आदार तसलोच सांगात ह्या कंताच्या काळार कश्टांच्या काळार तुमी आमकां दिसे म्हणून आमी तुमचे लागीं विनंती करता खंडीत तुमी वयतो व्हडलो सहकार आदार आमकां निरंतरी दिला आनी मगारी तुमी दिया म्हूण विनंती करता आमी तुमचे खातीर मागता तुमी आमचे खातीर मागा म्हूण विनंती करता तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं आशिर्वाद घेवंक आमी तांकां दिमी घालया नातल्यार उबी रावया आनी भक्तीन हो आशिर्वाद सेवया सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू
आमेन. वसून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीनं निमोगान तुमका धाडता. देवाचे व्हड उपकार. जय 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 धन्या देवा. जय 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 क्रिस्ताराया. जय 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 धन्या देवा. जय 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 क्रिस्ताराया. जय 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 पवित्रज्ञा. जय 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 त्रिएक देवा. जय 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 पवित्रज्ञा. जय 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 त्रिएक देवा. मोगाळ पुता सोमे आंगवार मोरी आशीर्वादी वामका. Bugün kursace krvini ram kam çede vam çandus panantle. Baba çeni puta çeni puvitat me çenavi. Amen.